Speaker Sir, I request to move that the Bill number 13 of 2023, the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2023, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 स्पीकर सर कन्सिडरेशन येस स्पीकर सर हातून एक मेजर जे अमेंडमेंट हाडटा तातूंत अशें आहा की एक मनीस हाका फॉर लायफ ही कॅन बी डिस्क्वॉलिफायड तो आनी ना ताणें इरेग्युलरिटीज केल्या म्हणून रेजिस्ट्रार ताका उडयता आनी सोमतो मर म्हणसर तो आवट त्या हातूंतलो सोसायटींतलो स्पीकर सर हें दीस इज अगेन्स्ट नॅचरल जस्टीस अशें जावंक शकना कोर्ट बीट म्हणून आसात लॉ कॅन टेक इट्स ओन कोर्ट्स बट his presence on that board of that society is by virtue of the support of his shareholders. जे कोण वोटर आहात तांणी ताका भायर उडोवचो न्ही इलेक्शनाक भायर उडोवचो ताका रेजिस्ट्रार भायर उडयता आनी अशें जाल्यार कितें जातलें आतां पार्टी वायज इलेक्शनां जावपाक लागले कोऑपरेटीव हातूनय बी एक खंयची तरी लॉबी जातली आनी ओपोजीट लॉबीक डिस्क्वॉलिफाय करून उडयतलो रेजिस्ट्राराक वापरून सो स्पीकर सर हाजेर एक कोऑपरेटीव मुवमेंटाचेर एक व्हडलो इम्पॅक्ट जावपाक शकता आज ते इंटेंशन बरें आसत की बाबा इरेग्युलरिटी करता ताका भायर उडोवया पूण दीस कॅन बी लायक एथनीक क्लेन्झिंग ऑफ द ओपोजिशन क्लिन्स करून उडोवप समते ओपोजिशनूच ताका स्पीकर सर दीस गोज अगेन्स्ट द नॅचरल जस्टीस एंड देरफॉर इट शूड बी सेंड टू द सिलेक्ट कमिटी स्पीकर सर कार्लोस फेरेरा स्पीकर सर जस्ट वेट जे ऑपोजिशन लीडर अमेंडमेंट कार्लोस फेरेरा रोहित बना माहिती तो उलयत पळय Last time, okay. Last. Honorable Speaker, anytime there is a disqualification, even under RP Act, you get disqualified, you can be debarred from contesting election for 6 years, or sometimes 2 years. Even under Comunidad law, thing asa that you can be disqualified for 9 years for contesting, even if you have done some defalcation. This putting somebody and disqualifying him for life permanently, I think this is completely undemocratic, and this reminds me of the Gestapo era when in Hitler's time, when you were not wanted, you were eliminated. I think this is what is going on today. I strongly condemn this, and I request the Honourable Minister to please reconsider this. You can disqualify him for a period of time. You can disqualify him for 5 years maybe, but not like this forever. The words are forever, which is not correct. Speaker sir, with regards to the amendment bill towards the Goa Cooperative Society, Speaker sir, जे भाशेन सांगला डिस्क्वॉलिफिकेशन अशें करून करप एक हुकुमशाही भाशेन आतां बिल पास करपाक सोदता आमी आनी आतां पयलीं हिंगा चलतालें आतां बिलांतल्यानूय करूं सोदताय सो स्पीकर सर आय थिंक दिस बिल हैज टू बी स्क्रुटनाइज्ड एंड आई वुड वांट दिस बिल टू बी रिफर्ड टू द सिलेक्ट कमिटी. Speaker sir, I share with the sentiments moved by the honourable members. As I would like to ask the honourable minister, see the life term sentence asta teka 14 वर्सां conviction 14 वर्सां आमी MLA मु disqualify जाल्यार तेंका 6 वर्सां आमच्यान पोत्तें इलेक्शना बसपा जाता. Now what is the level of illegality that this government has traced, which has compelled the government to come up with this amendment of disqualifying the director forever? And will the director be given an opportunity to appeal against this decision of the registrar? Will there be a status quo maintained on the order of the registrar till the verdict of the appellate authority or the higher court is pronounced? So, Speaker sir, my request to the Honourable Minister is that this has to be sent to the Select Committee. Speaker sir, amendments was happening. This was existing there. These amendments to this clause 59 came in the year 2014. From 2014 onwards till today, अशें कोणा डिस्क्वॉलिफाय विशेष करपाक गेलेत ना, जाऊत ना. If for the last 9 years
with the existence of this amendment, nobody has been penalized. Why does government find the necessity to move this bill? एक्झॅक्टली सो Now- इन द लक्षात अशें आयलें स्पीकर सर फाटल्या 5-6 वर्सांक की हे डिटरंट नाशिल्ल्या कारणान म्हणजे आज काडलो फाल्यां घेतलो ह्या सोसायटीन जाल्यार त्या सोसायटीन जाल्यार तिसऱ्या सोसायटीन फॉर एग्जाम्पल आतां मडगांव अर्बन कोऑपरेटीव बँक डिजॉल्व जाली उपरांत तुजी म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँक डिजॉल्व जाली युवर दीस विजनरीज आमच्या कुडतरी तांचे कांय भंय ना कसलेच भंय ना लोकांचे कोट्याचे कोटी रुपया हे घेवन गेले आनी थंयच्यान उठले आनी परत दुसरे कडेन म्हणजे हांकां थोडेसो खंय तरी डिफरन्स जाय स्पीकर सर आनी दुसरें म्हटल्यार जशें मंत्र्याक याद करून दिता येस बँक म्हणून स्कॅन्डल जाला व्हडले लिडर व्हडले हजारांनी कोटी तोपयो घालून गेल्या इंडियेक सगळ्याक चालू आहा तोपयो ह्या दिसांनी सो ते अशें नवें न्ही हें कोऑपरेटीव सिस्टमानूच तोपयो घालता म्हणून आज इतले स्कॅन्डलां चालू आहा ना म्हाका एकूच सांगा स्पीकर सर डिस्क्वॉलिफायींग अ पर्सन डज इट गेट सोल्युशन टू द प्रॉब्लम एक मनीस गेलो जाल्यार सोसायटी बरी जातली एक मनीस येदो व्हडलो कॅन्सर तो अशें जावंक शकता ना स्वाती महाशय हे जे आसा पळय डिटरंट एखादी मनशा Deterrent म्हळ्यार ताका हें ना न्ही, appealूच ना न्ही. एखादी कॉपरेटिव्ह जो आसा पळय न्ही ताका समजा ताजे रिपोर्ट आयलो ताका नोटीस गेली सी ही कॅन अपील टू द RCS that due inquiry will go on. Every board member will be given an opportunity to present his case, his or their case. And then after that there is again a provision in judiciary. ते रोखडेच कर फट्ट करून 1 महिन्या भितर 15 दिवस जायना ते. Speaker It's not possible at sir, all. an extraordinary measure like this, minister should point out which is the circumstance that is forcing him to do this. खंय अशें जाला मडगांव अर्बन इज द इश्यू खंयचो कोणा खातीर तुमी इतले करता See, स्वाती महाशय ह्या आतां 2-4 इन्स्टिट्यूशन सांगली पळय न्ही अशी 4-5 इन्स्टिट्यूशन आसात ज्या जाग्यार स्कॉट फ्री आमचे जे कॉर्पोरेट जे आसा पळय न्ही बँकाची बँक म्हणजे 50-100 कोटी 150-200 कोटी लोकांनी गेले युआर विजनरी बँक इन आमच्या हांगसर खंय कुडतरी ह्या वटच्यान मार्शेलांत महिला अर्बन बँक कांयच जायना तांकां लोक बावडे ज्यांचे पैसे गेले पळय न्ही ते लोक आज दीस रात आपल्याला 5 लाख मेळचे 10 लाख मेळचे 15 लाख मेळचे म्हणून स्पीकर सर पूण ज्यांचे पैसे गेले ते पैसे आता येतले कशे एक्झॅक्टली मुखार तरी जावचे न्ही म्हणून ओके सो दिस इज नॉट अ डेटरंट दिस इज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर प्रिव्हेंटिव्ह इट इज नॉट अ डेटरंट इज वॉट डेटरंट इज अ पनिशमेंट बाय हियर द पनिशमेंट इज फुल अँड फायनल तू ताका लायफ सेंटेन्स न्ही डेथ बाय हँगिंग दिता सोमतो धपक्याक फुडें वचया न्ही येस प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका हे मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 3 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात सहकारी सोसायटी खात्याच्या मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Speaker, I request to move that Bill number 13 of 2023, the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेंकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां